sample for testing. There's a water tanker which is stored, allegedly stored sewage. So that will be sent for testing. And once the report comes, we are going to submit to the police, and accordingly they are going to act. What directions were given by the MLA? To do the testing as soon as possible. So we are going to do it today only. As is that today, because the report comes from panel. Once the report comes, we will submit it to the police. How different this was a case? We have still not seen the because it's in the custody of the police, the tankers. So we'll just go and have a look at it now. According to rule, आमच्या किती असा त्याप्रमाणे आम्ही ऍक्शन घेतला. आता डिस्कस केल्या. बट इट इज कन्फर्म दॅट ताजे कडेन परमिट काबार जाल्ले. अजून काय आमकां येवं ना. गेल्या का पळयता आनी MLA चे किती डायरेक्शन आले? MLA ने किती डायरेक्शन? ते आता सांगलेले त्यांनी. ते आता त्यांनी सांगितलं. तो सॅम्पल काढला, टेस्टिंगाक दितलो, त्याचा रिपोर्ट ताका दितला. टँकर पब्लिकान इन्फॉर्म केलेलं होतं की क्रॉसिंग करताना सिवरेज फ्रॉम सेप्टिक टँकर टू वॉटर टँकर. सो दोन्ही व्हेकल आम्ही डिटेन केलेले आणि आम्ही आमचे केस ठेवलेले. वी हॅव मूव्ड अ लेटर टू हेल्थ डिपार्टमेंट, RTO आणि WRD फॉर इन्स्पेक्शन अँड रिपोर्ट. वन्स वी रिसीव द रिपोर्ट वी विल टेक ॲक्शन. सर ते जायते सेप्टिक टँकर लाईनीन जावता सर एमएलएन आता सांगला की जॉईंट इन्स्पेक्शन करता RTO आणि पोलीस त्याचे किती तातूंत भितर आमी RTO ॲप्लिकेशन घेता. वी हॅव अ जॉईंट एनफोर्समेंट. आम्ही एक तुमच्या माध्यमांतल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि MS कॉलेजी कडेन जे सेवरेजचे टँकर, वॉटर टँकर हे दोनूय हांगासर आसले आनी ते आमी व्हिडिओंतल्यान पळयल्ले. ताका लागून व्हडलो आमचे कोर्टालीम कमिशन व्हडलो एक बोवाड जालो आनी ताका लागूनच हांवें आयज डिसायड केलें की आमचे जे ऑफिसर आसा, कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तांकां आयज आपयले. जावं PI वेन्ना, मागीर हेल्थ डॉक्टर येयल्लो आसा हेल्थ सेंटराचो, मागीर आमचे RTO ऑफिसर येयल्लो आसा, तशेंच WRDचे हांवें ऑफिसराक आपयल्ले. पूण मातशें डिविजन आमकां तो खबर नासतना मातशें डिविजन 13 आपयलो जाल्यार पण डिविजन दुसऱ्याक आपयलो. ताका लागून मातशें एक म्हजी एक मातशें हें जालें, सांगपाची मिस्टेक जाली. तरी आसतना तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचो येयल्लो, पूण हांवें ते डिपार्टमेंट डिविजन 13 WRD हाका हांवें फोन केलो आनी ताका विचारलें आनी ताका सांगलें अशें अशें कशें जालें काय म्हणून. म्हाका ताणें डायरेक्टली सांगलां आनी म्हाका ताणें WhatsApp एक लेटर केलें की तेजी जी WRD हाका परमिशन दिल्लें तें 2022. तेजें एक्चुअली परमिशन मार्चच्या एंडाक काबार जालां. पूण हो आतां इलिगली जे सिवरेज वॉटर कितें आसा तें इलिगली तो ऑपरेट करतालो. ताका लागून हांवें आतां डिस्कशन जालां आनी आमच्या त्या ऑफिसरांक हांवें डायरेक्शन दिल्लें आसा जाता ते बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक हें लोकांचे हेल्थाचें प्रॉब्लम आनी अशें जावपाक जायना. हें आतां आमचे चारूय डिपार्टमेंटाक हांवें सांगलेलें आसा आनी तांणी ताबडतोब जाता तितलें बेगीन तांणी एक्शन घेवपाक हांवें सांगलेलें आसा. मीन टायम म्हाका 8 ते 10 दिसां भितर ते म्हाका रिपोर्ट दितले. कित्याक हांवें ताका सांगलां तुमी एकमेकाचेर ब्लेम करनाका. तुमचे प्रोसिजर कितें आसा तो प्रोसिजर फॉलोअप करा. विदीन 8 or 10 days म्हाका हो रिपोर्ट मेळपाक जाय आनी तेणें सांगलां आपूण रिपोर्ट हो जाता तितले बेगीन हाडून आपूण दिता आनी एक्शन जातलें. हेंवूय तेंचें. सर बाकीचे टँकर खूब आसा, तूं तेजेर कितें एक्शन घेतलो? आतां सांगलां हांवें. म्हाका आतां कोणें तो नोंदणी काडला बाकीचे थिंगा टँकर आसा म्हणून हांवें सांगलां. RTOकूय सांगलां, पुलिसेकूय सांगलां. दोगूय कंबायन करून तुमी तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. हें आतां ताका डायरेक्शन आयलें.